मुख्यमंत्री नासतना सरकार चलोवप कठीण हे मान्य। मंत्रिमंडळ समितीक मायनिंगा सारकेले विषय हाताळटा म्हळ्यार कास्तीक जाता म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयला। तरी आसतना सरकाराक खंय भय ना, काँग्रेसीक लीडर ना। बायणा वास्को रवींद्र भवनात MES कॉलेजीच्या गुरू सृजन कार्यावळीक गेल्ले कडेन तो मिडिया कडेन उलयलो। आता इट इज ओपन सिक्रेट जावन आसा की CMसाचो थोडोसो एब्सन्स आमकां फील जाता, दॅट इज दॅट। आणि कशें आसा, इट इज ऑब्वियसली जो पर्यंत बापूय ना एका घरान तो पर्यंत एक घर मातशें चलपाक लिटल बीट डिसिजन घेवपा खातीर आमकां हें करचें पडटा। वेरएज डिसिजन घेणारो मातसो खंय तरी आसता, आमगे ह्युमॅनिटी आमकां दाखोवपाक जाय, सिंपथी आमी करपाक जाय, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान काही गोश्टी आमकां मुखार वचपाची गरज आसा। आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान मायनिंग इंडस्ट्रीचेर आमी डिपेंड न रावता। आमचे कडेन बाकीचे सोर्सीस खूब आसात, फॉर एक्झाम्पल ट्युरिजम आसा, आमची कल्चरल इंडस्ट्रीज आसा। ह्या दोन गोश्टी कडेन जर आमी बूस्ट केलें, डेफिनेटली आमी तो गॅप जो आसा तो काही वर्सांनी भरून येतलो अशें म्हाका तरी दिसता। Sir, CAC you think is capable of handling a situation like this as of now? I cannot comment on that, but it's very difficult. It's very difficult. मात सरकाराक खंय कांयच भंय ना। Congress is trying the government since 2017, the day we are elected, but it is not possible them to form the government. So where is the question of toppling the government, making the government by the Congress? If they are having a good leaders and all that, definitely they are going to till this time they are form the government. रवींद्र भवनाची कामां तडींग लावंक खंय GSTक लागून कळावं लागलो। रवींद्र भवन जे आसा त्या संदर्भान खुबश्यो काही एक्टिविटीज आमचे चालू आसा। GSIDS इज ऑलरेडी इन द प्रिपरेशन ऑफ द एस्टिमेट। कशें आसा, थोडोसो फायनान्शियल इयर आशिल्ले कारणान थोडोसो डिले जाल्लो आसा, बट डेफिनेटली सगळे रवींद्र भवन जे आसात गोंयांत, मडगांव जावं बाकी सगळ्यांचे रवींद्र भवनचा एक आमी एस्टिमेट तयार केल्लो आसा। ऑलमोस्ट इट क्रॉसेस 10 crores आणि इमिडिएटली वी आर गोइंग टू फ्लोट द टेंडर। आणि मेजर प्रॉब्लेम खंय आयलो की GSTक लागून मेजर प्रॉब्लेम आयलो। तो एस्टिमेट जो कास्ट जो केल्लो आशिल्लो तो रिकास्ट आमकां करचें पडलें। आय हॅव प्रायमरीली फोकस ऑन द कला भवन विच इज देयर एट साखवाळे। वी आर ऑलरेडी on the verge of issuing the work order. Only some modification we have requested for our architect. It will get soon. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक। MPT 15 येवपी मोठमोठे टँकर, ट्रेलर, कंटेनर रात जाली काय वास्को ऑयल टँकरच्या कंपाऊंडा भायर पार्क केल्ले दिसतात। येता वतल्या गाड्यांक त्रास जाता तो जालोच। ह्या हेवी व्हेकलांतल्या इतल्या संवेदनशील वाठारात पातयेवंक शकना म्हूण वास्कोकारांक हुस्को। सगळे चल्ला वास्को पुलीस स्टेशनाच्या शेजाराकूच। हांगा ही सायड जी आसा पळय ही एंटायर FL गोम्साचेर 2 व्हिलर पार्किंग एरिया आसा। रातचे हे सगळे ट्रक हांगा दवरिल्ले आसा, टँकर, ट्रक, ट्रेलर आनी कितें कितें दवरिल्लें आसा। हांगा आमचे इंडियन ऑयलाचे टँक्स आसा हांगा फाटल्यान। आनी हांगासर जर कोणें एक उबो रावन जर तर एक पेट्रोलाची बाटली जर तर मारली भितर किंवा कोणें कितें केलें आनी उजो पेटलो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? हांगा ट्रॅफिक पुलीस आमचे खंय आसा? आमकां आज फुटपाथार स्कूटर दवरिल्ले जाल्यार घरा तालांव येता, हांकां कोण तालांव दितलो? हें जर तर दोळ्या मुखार पुलीस स्टेशना फुडल्यान पुलिसां मुखार जर तर असलें जर तर जाता जाल्यार बाकीच्या कडेन खंय खंय दोळ्या आड कितें कितें जाता आसतलें आनी ताजेर कितें एक्शन घेता आसतले? वास्को हेवी व्हेकलांचे यो वच चालूच, मात मोठमोठ्या ट्रक, ट्रेलर आनी टँकरांक पार्किंगाक जागो म्हणटा तो ना। वास्को ट्रॅफिक PI रॉय परेरा म्हणटा खंयचे खंय पार्किंग करतल्यांक थंय पुलीस तालाव मारता। Problem with the whole city is facing us because there are a lot of trailers and tankers coming to the MPT or AOC. They don't have parking area. So, and in between there is no entry timing in the morning, afternoon and evening. So, before they leave the city, taking the load, they wait there outside. But in the night time, if they halt there permanently, then we take action against them. We put clamps, we issue challenges, we take photographs also. Even last night we have issued challenges to about 8 trailers. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक। घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक।